गोंयचे राज्याचे सीएम प्रमोद सावंताचो आयज वाडदिवस. तेका वाडदिवसाची परबी दिता आनी आमकां हें दिसता आयज रिटर्न गिफ्ट दिल्ल्या भाशेन दिसता. आयज कोविडाक लागून आमी खंय तरी बॅकफूट घेतले पणजेच्यान. टॅक्सी स्ट्रायक आमी फाटीं घेवंक ना, पूण कोविडाक लागून आमी फाटीं सरल्या. जाल्यार सर्रास निल्लान शुटिंगां चालू आसलीं. तो काल आमचे भुरगे म्हणून आले, अरे बाबा अशें अशें आहा थंय शुटींग चालू आहा, थंय तें एटलिस्ट पळोवया कितले जाण आहा ते. आमी भायरसून पयलीं निहाळें पळयलें, पळयत जाल्यार 400-500 लोक भितर आहा. म्हणून आमी तेंचे कोण पळय आसले फुडारी, तांकां म्हटलें बाबा रे तुमकां कोणी हें दिलां आनी तुमकां कोविडाचें कांय लागना किंवा 144 तुमकां कांय लागना. आयज निल्लान कोविडान आमचे 3 पेशंट सारके तरणाटे गेल्ले आहा. आयज एकट्याचे आवय बापूय गेल्ली आहा. आयज 2-3 दिसांनी बापूय जाले, 3 दिसांनी आवय गेल्ली आहा. तेज्या पयलीं एक आमचो टॅक्सीवालो तरणाटो तट्ट करून गेल्लो आहा कोविड. आनी कोविडाच्यो केसी वाडल्या कारणान आमी आमच्या निल्लान म्हणून सगळे मेळून आमी तांकां विचारूंक गेले जाल्यार कितें आहा, बॅकफायर येता म्हणटा पळय तहें. विचारूंक गेले जाल्यार आमी ते म्हणूं लागले आमचे कोण कोण आहा, कोण हें आहा आमचे कितें लोकेशन दिवपी तांकां म्हटलें तांकां आफया उलोवया म्हणटकूच हेंचें अर्दें वर जालें म्हणटकूच भुरगे मातशे एग्रेसीव जाले आमचे. विचारता बाबा अरे ते केन्ना येतले काय म्हणना फुडें, केन्ना येता म्हणना फुडें परत आमी ताका क्वेश्चन केलें केन्ना येयलो म्हणटकूच तेंच्यांनी कितें केलें, अशें जायना फुडें कोण तरी एकटो आमचो फोटो काडत ताका सांगलो बाबा रे तो डिलीट करात, हें करूं नाका म्हणून. तेच्या नंतर बाचाबाची जाल्यार तेंच्यांनी आमकां मारूंक सुरवात केली. जाल्यार हो आमचो विशांत फंडेपर गोयर हो आमचो कलिग्स. जाल्यार तो थंयसर आसलो, तेजेर पायप मारून हांगा 4 एबे पोत पडलेले आहा. तेच्या नंतर आमी ताका पुलिशेन घेवन येयले, ताका मेडिकलाक घेवन गेले आनी तेच्या नंतर जमाव जालो, लोक सगळे एकठांय जाले आनी फाटल्यान कितें जालें तें आमकां खबरूच ना. पूण आयज सुनील, हांव आनी विशांत आनीक 2 जाण भुरगे घेवन तर हांगा येयले आमी कंप्लेन करूंक. जाल्यार आयज आमचेर बॅकफायर येयल्लो आहा. पूण थंय कितें जालें तें आमी जमावबंदीन कितें जालें तें आमकां कांयच खबर ना. पूण आयज 3 जाणांचेर आमचेर तेंच्यांनी कंप्लेन लॉन्च केली आनी कितें तरी तेणी कसलें सांगलें तें कितें पोकलिनाचें दुसरें कसलें तरी सेक्शन म्हणा तें तुमकां म्हणालो एरेस्ट करून बेल करची पडटली. आनी तें बेल करूंक आतां प्रत्येकाचे जेसी करून हांवें ताका कितें सांगलें, जेसी तूं करता जाल्यार एक काम कर, JCP आहा न्हू एक, तूं पोकलीन हाड आनी बरें वणें मारून तिगांय आमकां फोंडान घाल आनी पूर म्हणून, कित्याक आनी फुडें आनी कांय जावचें ना म्हणून. आयज तर हे टॅक्सीवाल्यांचे फुडारी अहें न्हू, पूण टॅक्सीवाले म्हणून आमच्या धंद्याक लागून तर फुडें खंय सरोंक तर अशें हें करता जाल्यार तांकांच तर हें दाबूंक सोदता. जाल्यार सरकार आयज कितें करूंक सोदता तें आमी कांय नकळें. तरी पूण आमच्या CMाक परत एकदां तुज्या जन्मा दिसाची परबी म्हणटा, पूण हेजेर बेग्याच्या बेग्या तुवें तोडगो काडचो किंवा मावीन गुदरेंक परत एकदां उलो करता. तेणीन ह्या आमच्या सोल्युशनाचेर जें कितें आमचें स्ट्रायकाचें चल्लेलें आहा किंवा कितें चल्लेलें आहा गोवा मायल्स आनी हें कॅप एग्रिगेटर, ते हेजेर बेग्याचे बेग्या डायलॉग्स करून तुवें हें बेग्याचो बेग्या सुटावो करचो. तशेंच आमकां आतां सांगलां कितें तरी तुमी आनीक खंयसर जमावबंदीन हें जावपा येना तिगांयनी. सपोज जालें जाल्यार तुमचें तें बेल हें जातलें. प्रत्येकी 10,000ची आमचे कडेन आतां बॉन्ड मागलेलें आहा, तें 3 भावांनी आमच्या दिल्लें आहा. तें फाल्यां सोमारा आमी तेजेर प्रोड्यूस करतले. सो 144 जे कलम लायला गव्हर्मेंटान, सो आतां जे भायल्यो शुटींग करपाक जे येतात हांगासर तांकां हो कलम लागना. तेकाच लागून आमी गांवचे आनी सगळे आमचे कलिग्स सगळे मेळून गेल्ले गांवची एक प्रतिश्ठा राखची म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी आमचेर बॅकफायर, आमचेर पायपां घेवन हेजेर हें केलें, आमचेर बॅकफायर केलें किंवा आमकां मारहाण केली भायले येवन. जाल्यार आयज सरकार यंत्रणा कितें परती बॅकफायर करता तें हांव नकळो. सो भायल्या ट्युरिस्टांक येवपाक अजूनय हांगा एंट्री अशें म्हणटा तुमी? बाउंड्री तर सगळ्यांच चला आनी CM सर म्हणटा कॅसिनो किंवा डिस्कोस, बोट क्रूज आनी कितें पळय जें कितें आहा बार्रास हे 50%. अरे 50% त्यो हांवें CMाक फोटो धाडल्या. जेन्ना तेणी वक्तव्य केलें दुसऱ्या दिसा जे कासिनो कडेन जाल्यार ते फोटो धाडले तेणी. पयल्या काय ना तें हांव नकळो, तेणी दोळे उगडून पळोवचे. 50% जाता काय फूल स्विंग वयता तेंय तेणी नियाळचें. अरे हांगा देवाचें धार्मीक आमची कार्य आहा ती बंद किंवा आनी कितें तर आमचे कितें प्रोग्राम आसा ते वेडिंगांक SOP घातलेली आहा जाल्यार आयज कॅसिनो हांकां तेंच्यांनी सारकें फूल स्विंग दिल्लें आहा. हें सरकारान कितें चलयलां, गोंयकाराचेर हो अन्याय आसा, तेन्ना हेजेर बेगोबेग तोडगो काडचो. तुमकां काल अरेस्ट केले आयज, सो तेजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? मास्क काडटा, आवाज सारको येना. पळय काल कितें जालें, आमकां मॅसेज गावली थंयसर की प्रॉब्लेम कितें तरी जाला म्हणून. थंय शुटींग चलता आनी शुटिंगेक आमच्यो गोंयच्यो गाडयो चलता म्हणून सांगलें कोण. आमी म्हटलें की ना, आमी आतां इतलो तेंप थंयसर आयज 19वा दीस आमी थंयसर एजिटेशन करता, सगळे टॅक्सीकारां भाव आहा ती.
आनी तितून आमच्योच गाडयो तांकां चलता काय आमी थंयसर पळोवंक गेले पळय जाल्यार सगल्यो एमएच गाडयो चलता. आतां हांव कितें म्हणटा की गोंयच्यो गाडयो बंद आसा, तुमी भायल्यो गाडयो हाडल्या तितून 144 लायला. आमी एजिटेशन पळय हांगासर आझाद मैदानाचेर फाटी घेतला पळय, आमी विड्रॉ करूंक ना. आमी वर्क एट होम कशें म्हणटा ते आमी स्टँडार रावल्या सगळे आनी आपल्यो गाडयो बंद करून रावले. तर कोविडाचो प्रॉब्लेम सरकाराक, भुरग्यांक आनी पुलिसांकूय जावं नाका म्हणून पुलिसांनी आमकां आदार केलो, त्या खातीर पुलिसांकूय आमी थंयसर आदार केलो. म्हणून आमी थंयसर जर वचोन पळयत जाल्यार 150-200 लोक थंयसर आसा. तांकां आमी विचारलें बाबा तुमकां कोवीड ना, तुमकां 144 लागना. हें विचारलां म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें, काडून फातर भितर मारूंक लागले. फातर मारल्यार एका हातीक लागले. ताका घेवन आमी पुलीस स्टेशनाचेर फर्स्ट कंप्लेन आमी केल्या, जाल्यार आमकां तिगांकूय आज एरेस्ट वॉरंट काडलो. स्थानीक थंयसरले जे पंच मेंबर आहा, पंचायत आहा, तांकां कितें कल्पना आसली हेची शूटिंग जाता आनी तेचेर कितें 144 सेक्शन लायला तेचे प्रमाणे? हांवें आयकलां त्या प्रमाणे थंयसर ग्रावंड जो आसा पळय तो पंचायतीचो ग्रावंड. पंचायतीन तांकां 4 दिसांक कितें परमिशन दिल्लें, म्हणजे 8 दीस जाले ह्यो गाडयो थंयसरूच आसा. हांव एकूच विचारूंक सोदता, कोणूय पंचायतीन ते सरपंच आसूं पंच आसूं, जो पळय ग्रावंड आसता न्हू त्या ग्रावंडाचेर केन्ना गाडयो चलता? भुरग्यांक खेळपाचो तो हें आमचो ग्रावंड, थंयसर गाडयो एलाव करता. थंयसर ते भुरगे थोडे सांगूंक लागले शेजारी थंय की आमी जर गाडी चलोवंक शिकता सुद्दां जाल्यार हे एलाव करिना, 2 व्हिलर. पंचायतीन कितें ते सेटींग केलां आनी तांकां दिलां आसतलें. म्हणजे म्हाका आतां सगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट सगळे बंद केला, जाल्यार शुटींग इव्हेंट अजून मेरेन गोंयांत कित्याक चालू आसा, तो कित्याक बंद जायना? म्हाका हें विचारूंक जाय. तुमी आतां केन्ना सीएमाक विचारलें न्हू, तुमी कावंटर एटॅक करता पळय तेन्ना सीएमाक विचारूंक जाय बाबा ह्या शुटींगवाल्यांक कायदो ना, गोंयकार भावांकूच कायदो आसा? आमच्यो गाडयो पोटार मारून आमी थंय बंद थेयल्या, कित्याक लागून? आमी रायटाक झगडटा, आमी कितें वायट करिना. आतां आमी थंयसर 18 दीस 17 दीस जाल्ले. 17 दीस केन्ना तुमी पळया, कोणूय मिडियान सांगो की थंयसर आमी कितें वायट केलां म्हणून. लोकांचें वायट केलां, सरकाराचें वायट केलां काय म्हणून. सिस्टमॅटीक एजिटेशन चलतालें. आमच्या भितर फूट घालपाची खूब प्रयत्न केलो. म्हाका जाल्यार आयज पळय आमकां एरेस्ट केला, इतलेंच सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयकारांक की तुमी सजमोन घेया की ह्या आमच्या भितर आमकां एग्रेसीव करून सामकी झगडी करून रस्ते बिस्ते बंद करून अशें करूंक सोदता. मात त्या कायदो आमी केन्नाच हातीन घेवचे ना. पूण आमकां बाय रॉंग हितून आमकां आयज भितर उडयल्लें आसा. तितून आमच्या भावांनी बेल दिवन आमी सुटलेले आसा. 144 जो कलम लायला आता 30 तारीख मेरेन सांगलेलो आसा. 30 तारीख नंतर जर कलम कॅन्सल जाता हो गव्हर्मेंटा प्रमाणे, जर तुमचे स्ट्रायक जो आहा वो चालू उरतलो. सपोज 144 काडलो जाल्यार आमी सगळे टॅक्सीकारांक विचारतले आनी आमी कितें आसा तें फुडें डिसिजन घेतले. नाव कितें तुमचें? म्हजें नांव विशांत मातशें व्हडल्यान उलया. विशांत खांडेकर. तुमकां जे आतां अरेस्ट केल्या तेजे बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता? कितें सांगतलें, आमकां बेश्टे अरेस्ट केलें. आमकां तो गेल्लो बेन म्हाका हांगासर कंप्लेन करपाक, आमकां भितर उडयलें. तुमकां कोणें मारले? ते घाटयांनी शूटिंग करपाक येयलेले पळय तेंच्यांनी शूटिंग करून मारले गेल्ले पळय तेंच्यांनी सडनली तेयले सगळे कोयते कुराडी आनी कितें कितें घेवन सगळे पळय ते कुराडी घेवन येयले आनी पायप बिपाक घेवन येयले आनी म्हाजेर मारलेले हांगासर पायप तेणी. हांवें सुकयले आनी हातीर घेतले. तर हात हें जालो फ्रॅक्चर. त्या वेळी तुमी पुलीस कंप्लेन केली स्थानीक? रोखडेच येयले आमी पुलीस कंप्लेन. पुलिसांनी कितें म्हटलें? पोलिसांनी काय ना, मेडिकला गेलो, मेडिकला गेलो आणि धाडले एनसी केल्या. आता का? तातूंत काय ना. स्टीच पडले.